मानसिक भलायकी संबंधित खबरो दिवपा संबंधी महत्वाची माहिती उजवाडाक आयल्या। मानसिक भलायकी सेवा कायदो 2017 खाला मानसिक दुयेंसा संबंधित व्यक्तींची गुप्तताय राखपा खातीर स्पष्ट सुचोवण्यो दिल्या। आत्महत्या घडणुकांची खबर दितना प्रसार माध्यमांनी कितली जतनाय घेवची हाच्या संबंधित मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात। मानसिक भलायकी सेवा कायदो 2017च्या कलम 24(1) प्रमाण मानसिक भलायकी संस्थेत उपचार घेवपी खंयच्याय व्यक्तीचो फोटो वा वैयक्तीक माहिती संबंधित व्यक्तीच्या संमती बगर उजवाडावची न्हय असो नेम आपणायला। तशेंच संवसारीक भलायकी संघटनेच्या आत्महत्या आडोवपाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण आत्महत्या करपाचे केशी कळयताना प्रसार माध्यमांनी खबरो मुखार उजवाडावंक फावना, खळबळ करपी भास वापरूंक फावना आनी आत्महत्या करपी पद्दत, सुवात, फोटो वा व्हिडिओ उजवाडोवचे न्हय असो आदेश जारी केला। मानसिक भलायकी सेवा कायद्याच्या कलम 30(अ) प्रमाण ह्या कायद्या विशीं लोकांक जागृताय निर्माण करपा खातीर मुद्रीत माध्यमांक वेळोवेळ व्यापक प्रसिद्धी दिवपाचें आवाहन केला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।